संडीव अपार्टमेंट म्हणटी बिल्डिंग विशांत थिएटराच्या नेक्स्ट हांगा हे सकल जे दुकान आसा आमचो फ्लॅट वयर आसा हांगा सकल जे दुकान आसा त्या दुकानाचे एक्सेस फक्त फुडल्यान म्हणजे फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ताणें आतां हांगा ही 2 दारां फोडल्यात त्या भायर ताणें हांगा एक चिमणी घाल्या आनी ती चिमणी सारकी वयर टेरासाचेर आमच्या हो पळय जो डेड वॉल आसा त्या डेड वॉलाक ड्रिलिंग करून आनी ती चिमणी वयर टेरासाचेर व्हरून तो एक्झॉस्ट सोडला। आमकां बिल्डिंगेच्या कोणाकच ते विचारूं ना, आमकां कांयच ताची खबर ना। आनी आतां हांगा व्हडली क्रेन हाडून म्हजे कडेन तो व्हिडिओ आसा ताणें हें इन्स्टॉलेशन जेन्ना केलें आनी हांव येवन विचारलें तुजे कडेन परमिशन आसा तो म्हणटा आपल्याक खबर ना। तुका कोणें सांगलें तो कांयच सांगपाक तयार ना। मागीर हांवें लोकल कावन्सिलर सिद्धांत गडेकाराक फोन केलो तो म्हणटा आमी परमिशन दिवना। परमिशन दिनासतना दुसऱ्याच्या प्रायवेट बिल्डिंगेन वचून हें काम करपाची कापासतात ह्या लोकांक कशी जाता आनी हाजेर उत्तर कोण दितलो आनी म्युनिसिपालिटी कितें करता? आमी आतां डिमांड केला इमिजिएटली ही चिमणी सकयल देंवोवपा जाय, ना जाल्यार वी वील क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, वी वील ब्लॉक द ट्रॅफिक। कितें जालें ही संडीव अपार्टमेंट आमची बरी ओल्ड बिल्डिंग 35 वर्सां जाली बिल्डिंगेक। हांगा आतां हें दुकानाचें काम चालू आहा, कितें रेस्टॉरंट कितें घालताय सर टेक अवे कितें तरी त्या रेस्टॉरंटाचें काम आतां कितले दीस जाले पळयता हांव। आतां पळयता म्हळ्यार हें तोडफोड चालू आसा। हांवें इंजिनियराक विचारलें पळय हेंच्यांनी परमिशन घेतला जाल्यार कळ्ळें की परमिशन मी कांय घेवना म्हूण हांव विचारपाक गेलो। इतल्यान म्हाका हांगासरले रेसिडेंट फ्लॅट आसा विशाल बाब काकोडे तेणी म्हाका फोन केलो सिद्धांत तुवें हांगा कशें दिला हाका म्हणपा लागलो। म्हळ्यार हांवें परमिशन दिवना, परमिशन हांव दिना पण म्युनिसिपालिटीन दिल्या पळयता विचारल्या तेजे कडेन कांय डॉक्युमेंट्स ना कांय परमिशन घेना आसतना तेणी तोडफोड करून चिमणी पळय तुका दिसता डायरेक्ट वयर माउंट केल्या। मेन म्हटल्यार बिल्डींग सोसायटी आसा तेंची कोणाचीच ताका एनओसी ना कांय ना, हें सगळें इल्लिगली केलां। आतां तो जर खरो आशिल्लो जाल्यार हांगा रावून तो हें करता आशिल्लो जेन्ना बोवाळ करनाका क्रेन आनी तो दोगूय जाण सायडीन चल्ले। आतां मेन कितें हें समज तो हें घालता सी हेल्थ हजार्डस टू द पीपल कोण रावत्या वयर ते कित्याक वयर स्मोक तो डायरेक्ट टेरेसाचेर सोडटा, टेरेसाचेर कसो स्मोक सोडूं शकता आनी हें तो खंयच्या आदाराचेर हें करता तेंच म्हाका कळना। कित्याक आमी म्युनिसिपालिटीन जर हेका परमिशन दिवंकूच ना आनी दीस इज कंप्लिटली इलिगल। आतां खंय तर इतलें हें इल्लिगल जाता त्या जाग्यार आमकां ओगी रावपाक शकना न्ही म्हणून लोकांचो कितें लोकांनी म्हाका विचारलें बाबा हें कितें तुवें दिलां म्हण हांवें कांय करुना म्हटलें म्हणून त्या खातीर आमी आतां सगळें जमिल्ले हांगा इतलेंच तें कांय ना। पण आतां कितें करपा लायला तुमी? ना पळय आतां कितें ताका ओनराक सांगलां पळय परमिशन ना आयज सॅटर्डे आयज बंद सो म्युनिसिपालिटीक सांगलां एटलिस्ट ना जाल्यार एटलिस्ट तुमी येयात पळयात आनी हें जाता ताका ऑर्डर काडात कित्याक हें तेणी काडपाक जाय हांगासरलें हें केलां तें चुकीचें केलां कळ्ळें न्ही। कित्याक आयज शेनवार आयज म्युनिसिपालिटीन बंद आसा न्ही सो सोमारा तेजेर एक्शन घेवन म्युनिसिपालिटी जितलें अमावंट केल्लें आसा तेणी काडपा लायतलो।